परमेश्वर राजोड चलयता पान 11 A22 पेज 11. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. उजोड आनी उजोड चुरगीचो आमचो देव आमचे भागयता. सोमेसा लागीं आबयता आपणाचे भोवतीचो वयता. उजोड आनी उजोड चुरगीचो आमचो देव आमचे भागयता. सोमेसा लागीं आबयता आपणाचे भोवतीचो वयता. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. संपलोल्या मार्टिनो रॉड्रिगीस हाचे पासत आमी हे मीस भेटयता. तशेंच हेझरन फेर्नांडीस हाचो जल्म दीस देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागता. खेरीत भाशेन हे मीस सुरू करता आसतना आख्खी फिरगोची पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणांनो, आयचो सेवा धर्म आमकां भावार्थान वाडूंक आनी भावार्थ जिवंक आपयता. जायते फावटी आमचो भावार्थ आलतो दोलतो जाला. असल्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोने मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो विनय उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच साकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत गो. सोम्या सोम्या काकूत गो. प्रिसा प्रिसा काकूत गो. प्रिसा प्रिसा काकूत गो. सोम्या सोम्या काकूत गो. सोम्या सोम्या काकूत गो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सुखोत आमचे थंय देवून येवं दी. तुजे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वाशीपणान मनान सांबाळून आनी कोज्ञांनी पाळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आपोलो कोरिंतांक आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे.
ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुमी सोत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतिपाल केलो, जुवावाचें. पावलून म्हणलें, जुवावान जिवीत बदलपाचें स्नान दितलें. पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर मुणगे जेजूचेर तांणी बावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. ही उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून ताचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागली. ते सगळे मेलून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. जबाब. प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायोन कोरात. सोगली म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायोन कोरात. उठ देवा, तुज्या शत्रूची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. दुवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्याचो भस्म जाता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायोन कोरात. पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां कोरात. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटून तांचे मुखार संतोसान उलासतात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायोन कोरात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता. कोयद्यांक सुटका दिवंक सुकेस्त करता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायोन कोरात. उद्गार. Zoi sorbis ora, zoi sorbis ora, zoi sorbis ora, zoi sorbis ora. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. तोय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Zoi sorbis ora, zoi sorbis ora, zoi sorbis ora, zoi sorbis ora. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसांनी जेजूक म्हळें, आतां की तूं उकतापी उलयताय, वोपारी न्हय, तूं सगलें जाणोय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवा थावन आयलाय म्हूण
आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां पोतीपाड केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो, की तुमी सगळे आपआपले वाटेन शिपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना. म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगान बाबा बिरानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचो लेख जेजूच्या निमाण्या जेवणा उपरांत जें कितें जेजू उलयलो तें आमकां मेळटा ह्या लेखांत. जेजू खबर करता आपल्या शिसांक भोपारींनी उलयतालो, पूण शीस जाणां जावंक पावतात की जेजूची ओरोम देवीक, जिजस इज ऑफ डिवायन ओरिजीन, बेश्टो आमचे भाशेन मनीस न्हय तो. जेजूचें देवपण तांकां गमता. आनी ते म्हणूंक पावतात तुका अधिकार आसा, कोणाच्यान तुका कांय विचारूंक जायना. मानून घेतले तांणी जेजू देव म्हूण, आनी जाणां ते जेजू अधिकारान भरलेलो म्हूण. इतलें जाणा आसतना तांचो भावार्थ आलतो दोलतो कसो. जेजूचेर पातयतात जाल्यार तांकां भियोवची गरज ना हें तांच्या मनांत आजून रिगूंक ना. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा तुमी उलयतात, तुमी जाणात तकलेन तुमी मानून घेतलेलें आसा, जिवितानूय पाळची गरज आसा. porque आतां हांव म्हाका मात्तोलें तेन्ना आपणाच्या मनाची खबर करता. म्हाका मात्तोलें तेन्ना तुमी सगळे पळोवन वेतल्यात. तुमी तर म्हजेर भावार्थ दवरला जाल्यार पळोवन वचपाची गरज ना. म्हजो भावार्थ बापाचेर आसा, ताका लागून खोश पासून येता तेन्ना हांव भियेना, कित्याक बाप म्हजे बरोबर आसा. हाका आमी खरो भावार्थ म्हणटा. देवाचेर बापाचेर जेजू भावार्थ दवरून जियेलो. शिसूय भावार्थ दवरून जियल्यात उपरांत जायत्या जाणांनी आपलें रगत पुर्यान वारयलें. पयले ते पडून गेले जायत, मागीर आत्म्याचें देणें मेळ्ळे उपरांत काळजीदार परगटणार ते जाले. आमच्या जिवितांत जायते फावटी जायत्यो आडखळी, त्रास, कश्ट येतात. आनी ह्यो वस्तू घडटात तेन्ना भावार्थान ओखण जावप गरजेचें. हें आयचें शुभ वर्तमान आमच्या लागीं मागता. जेजू पदवेदार, पूण जेजू पदवेदार जाल्यार हांवें भियोवपाची गरज ना. जसो जेजू कश्टांच्या वेळार, त्रासांच्या वेळार, दोगदांच्या वेळार देवाचेर पातयेवन ताणें आपली वाट फुडें व्हेली, तेच भाशेन खऱ्या भावार्थाचें मनशान जाल्यार वायट वस्तू जायत्यो आमकां दिश्टी पडटल्यो, कश्ट आसतले. भावार्थान ओकोण जावन जिवीत फुडें व्हरची गरज आसा. बेठवणेक आमी गायन गावया. सी 18 याज्ञीक उंडो समोर पिटा, पान 30 सी 18 पेज 36. याज्ञीक उंडो समोर पिटा, आमची मोना समोर Piccolo tayar korda, kalsa amchi tayar korya, yagni gazarus bekoyda, ami amchi chin bekoya, Cristiano morto por vida.
la storia. Cristo robot piwol आमच्या ओग्यां storia. म्हज्या बाबा भयणानो, हे आमचें बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, निश्कळूंक बोलयेचो हो योद्ध आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या निर्मल्ल्या आत्म्याक सर्गेची कृपेची घोटाय दिवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोन्नाचेर जैत व्हरून देवदूताच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेस्त तो संवसाराचो मुळसुबेदार आनी सुर्गेच्या दोलबारांचो धोनी आमकां सोडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवासो जावच्याक जेजू आमची मोदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सुबेचो ओरोम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संदोसाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्वर स्वर्गानी संसार wolnia tudzia wojłowa ustorgin ducha soj, 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 soj. सर्वेस्वरा nami, jeta taka soj, soj, ustorgin ducha soj, 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 soj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका निर्वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्यानी सासणेक कोराचें रगत पातकांचें बगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सुमया जेजू आमी उडो खाताव आनी एक जितले पियेताव तितलेय पावटी तो वैभवानी येसर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती तिच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकले प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुरक्षा तुझें नांव पवित्र, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळणेंत पळोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन उतरेकतांव. तो आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्य जेजू क्रिस्तांतली तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण शेवटानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शिवतना गायन गावुया. D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग्यचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो कावुग्योचे मुखेल्यारू जिविताचे उदक योग्यचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो कावुग्योचे मुखेल्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका भिवूंक आशेता आमचो आत्मो मुखेला तुका गावूंक आवडेना आमचो आत्मो तानेला तुका भिवूंक आशेता आमचो आत्मो मुखेला तुका गावूंक आवडेता मनशांची बावा देवल्यार केन्ना साका लागची नाका पुलिसोची सोशी आयल्यार तोवूय केन्नाच मुखेचो ना मनशांची बावा देवल्यार केन्ना साका लागची नाका पुलिसोची सोशी आयल्यार तोवूय केन्नाच मुखेचो ना आमचो आत्मो तानेला तुका भिवूंक आशेता आमचो आत्मो मुखेला तुका गावूंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका भिवूंक आशेता आमचो आत्मो मुखेला तुका गावूंक आवडेता. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्पदविदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. F7
जेजूक आमचे मोदें धरून पान 208 F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवून सोल्या आमी पोतून घरात ताच्या मोगाक मुखाक जिखून जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवून सोल्या आमी पोतून घरात ताच्या मोगाक मुखाक जिखून जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दोरया बऱ्या चाकरी जेजू